नमस्कार, हांव साईदत्त कामत आनी तुमी पळयतात गोंयचें राजकारण ऑन RDX गोवा। फाटल्यान पावस ना, वत आसा म्हणून कळटा, पूण वत इतलें ना की जमीन सामकी हुनान तापल्या म्हणपाचें। थंड वारें, पूण आमचें गोंयचें राजकारण मात जें आसा तें सदां तापिल्लेंच आसता। आजय तापलां, फाल्यांय तापतलें आनी जेन्ना राजकारण तापता तेन्ना ताचेर भासाभास जावप खूब गरजेची आसता। पूण जशें हांवें वातावरणाचें सांगलें, इट इज कॉल्ड एज change in climate, and when we talk about change management, सद्या गोंयच्या राजकारणाकूय खुबश्यो चेंजीस जातात। एक पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टेक वचपाच्यो चेंजीस, पूण कित्याक लागून हें आमी त्याच मनशा कडेन विचारया जो एक पार्टींतल्यान सद्याक दुसऱ्या पार्टेक वचून सद्याक ताणें सामकी एक ट्रेंडींग न्यूज गोंयांक तयार केल्ली आसा। वी हॅव विथ अस वन एंड ओनली मिस्टर श्रीकृष्णा परब। वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार। किती अशी गरज पडली की तुम्ही रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सोडून आम आदमी पार्टीक गेले? पयलीं सायदा तुका सांगपाचें म्हटल्यार हांवें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सोडूना। एक खूब दीस जातले, खुबशे म्हयने जातले, म्हाका एक इश्यू जालो आनी त्या इश्यू खातीर म्हाका पार्टींतल्यान टर्मिनेट केलो गेलो। ओके। सो हांवें ऑफिशियली हांवें पार्टी सोडूना, म्हाका काडला त्या पार्टींतल्यान आनी त्या इश्यू खातीर काडला। तो इश्यू कितें तो पयलीं आमी डिस्कस ऑलरेडी केल्लो आसा, सो तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना। पण ती पार्टी सोडून हांव ही पार्टी जॉयन जालो अशें म्हणटा आसत जाल्यार तें रॉंग। कित्याक ती पार्टी सोडून हांव कितलेशेच फाटले म्हयने, एक वर्सभर तरी जालें, वर्साच्या वयर म्हणपाक शकता, हांव इंडिपेंडंट रावलो, हांव ओग्गी रावलो, थंड रावलो की बाबा एक टायम येतलो, कितें तरी करपा सारको टायम येतलो, डिसिजनाय घेवपाक हांवें एक बरो खुबसो टायम घेतलो आनी मागीरूच सगळें चिंतून एक 2-3 म्हयन्याचें डिस्कशन करून मागीर हें डिसिजन घेतलेलें आसा जॉयन जावपाचें आम आदमी पार्टी। हांवें विचारता आसतनाच प्रश्न तोचो विचारलो, कारण तेंच आज लोकांच्या तकलेक गेल्लें आसा की तूं भायर सरलो आनीक जॉयन जालो। आतां जेन्ना तूं आम आदमी पार्टीक जॉयन जालो तेन्ना होय एक प्रश्न येता की आज जेन्ना सगळे भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जातात तेन्ना वाय यू हॅव सिलेक्टेड टू बी ऑन अ ओपोजिशन सायड? कारण एक खंय तरी एक मातशें एक इनसेक्युअर अशें फील जाता जेन्ना आपूण सरकाराचे बरोबर आसना। एक मातशें खंय तरी एक जायत्यो गजाली आसा ज्यो ओपनली आपूण उलोवपाक शकना अशें हें जाता। सो अशें आसतना वाय यू हॅव डिसायडेड टू बी ऑन अ AP सायड? कारण हे प्रश्न म्हाका दिसता फक्त हांव विचारतां, पूण प्रत्येक गोंयकाराच्या मनाकूय आसतलें। जेन्ना तुमचो तो पीक वेन यू जॉयन AP, जेन्ना तो व्हायरल जाल्लो तेन्ना ऑलरेडी हे प्रश्न जे आसात ते सोशल मिडियाचेर येवपाक लागले। सारकें, तुवें जशें म्हटलें की एक खरोच एक हें आसा की लोकांक अशें दिसता, थोड्या लोकांक चड पॉलिटिकल नॉलेज नासता, जे दिसता तेजेर ते आपलो विचार दवरता। सो तांकां अशें दिसलां की हांवें RG पक्ष तेन्नाच सोडलो आनी हांव खंय तरी आमचो आम आदमी पार्टी जॉयन जालो, पण ही खरी गजाल न्हू। तेज्या मदीं आम आदमी पार्टी सॉरी आमची RG रेव्होल्युशनरी पार्टीन म्हाका इश्यू जालो म्हणून काडलो। तेज्या उपरांत हांवें इंडिया अलायन्साक फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाक इंडिया अलायन्साक म्हाज्या भुरग्यांक हांवें सपोर्ट दिलो, विदावट एनी डिमांड, विदावट एनी एक्सपेक्टेशन की हांव कितें करतलो हें करपाक कांयच ना। हांवें डायरेक्ट सपोर्ट दिल्लो की हांव ह्या इलेक्शनाक इंडिया अलायन्साक म्हाज्या मया मतदारसंघात तांकां सपोर्ट करतलो। तेज्या उपरांत हांव फूल टायम इंडिपेंडंट रावलो, खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी बरोबर ना, खंयच ना। आनी आतां हांवें हें डिसिजन घेतलेलें आसा, बरो 1-1.5 वर्साचो टायम गेल्लो आसा। आतां तुमी म्हणटा की BJPच कित्याक, रुलींग पार्टी कित्याक ना आनी ओपोजिशन पार्टी कित्याक, जाल्यार ते आमच्या पॉलिटिकल आमचो पॉलिटिक्सान पावपाचें कारणूच आसलें बिकॉज आमकां ज्यो आमच्या अवती भोंवती ज्यो गजाली घडटा त्यो पटूना। आमकां दिसलें की आमी एक एज्युकेशन, आमी शिक्षण क्षेत्रांत आसलेले भुरगे, शिकलेले भुरगे, एक खंय तरी हो विचार घेवन की बाबा अवती भोंवती कितें तें रॉंग जाता ते विचार घेवन फुडें सरचें आनी कितें तरी बरें करचें, कितें तरी हें चल्लां तेजेर क्वेश्चन करचें, कितें तरी तेजेर सोल्युशन हाडचें, ह्या खातीर आमी भितर सरलेले। सो हो क्वेश्चन म्हाज्या तरी हितून येत ना की BJP कित्याक ना, BJP ना बिकॉज आमी BJP अगेन्स्टूच आजून पर्यंत उलयत येयला, त्या खातीर ओपोजिशन। आनी म्हाका दिसता आमच्या सारके भुरगे ओपोजिशन रावल्यार चड बरें, की ओपोजिशनान रावन तर रुलिंगाक तूं सारकें दाखोवंक शकता की कितें करप आनी कितें ना, आनी कितें करता तें रॉंग करता, जाल्यार खरेंच आमचें गोवा खूब बरें जावपाक शकता आनी तेजी खरेंच गरज आसा सद्या। तुवें ऑलरेडी हांगा इनडायरेक्टली एक जी मॅसेज आसा ती सगळ्या तरणाट्यांक दिल्ली आसा। तूं एक तरणाटो, आनीक जेन्ना आमी यूथ इन द पॉलिटिक्स म्हणटात तेन्ना सदांच ते एक कितें तरी एक हिस्टोरिकल मुवमेंट्स असो तातूंत भितर जाता। कारण तातूंत भितर जायत्यो चळवळी करच्यो पडटात, सरकाराच्या विरोधांत झगडचें पडटा, रस्त्यार येवचें पडटा, मार खावचो पडटा आनी एक फावटी जेलींकय वचचें पडटा। म्हणजे ही जी पळय चळवळ आसा, तुमी म्हणटात की ऑलरेडी हांव ताका एक चळवळच म्हणटलो, कारण तुमी म्हणटात की BJPच्या अगेन्स्ट
आपणे जो पळय मुवमेंट स्टार्ट केलो तो आपल्याक मुखार व्हरपा जाय ताजे खातीर अगेन्स्ट BJP जी पार्टी आसा ती आपणे AAP आपणे हें केल्ली आसा. आतां जेन्ना आमी सद्याक जें पळय लोकल पॉलिटिक्स गोंयचें जें पळयतात हातूंत भितर सद्याक अशें म्हणटात तशें म्हणटात. वॉट इज युअर टेक ऑन टुडेज ट्रेंड इन गोवन पॉलिटिक्स? कारण आज विशय खूब आसात पूण ते म्हाका दिसता तुजे भशेन एक कोणी हुशार तरणाटो जर सारकें समप करपाक शकतलो इट विल बी वेल एंड गूड फॉर एवरीबडी. हांव न्ही म्हाज्या पद्दतीन सांगता जें म्हाका पटलां आनी हांव जो विचार करून येयला पळय आनी हांव जे विचार करून ह्या पॉलिटिकल क्षेत्रांत परत रिएंट्री केल्या पळय नाल्यार पॉज घेवन रिस्टार्ट केला पळय ते कित्याक केलां तें हांव तुका सांगता आनी जे आमच्या गोंयकार भुरग्यांकूय कळटलें त्या बद्दल. आमी जेन्नाच्यान आमी वोटींग रायट्स आमकां मेळ्ळे 18 वर्सां जालीं तेन्नाच्यान आमी पॉलिटिक्सान पळयता ना तेच्या पयलीं आमकां खबर ना की तेन्ना अशें न्यूज मिडिया तशी सोशल मिडियाचेर नासले आमकां चड तेजो हें नासलो. पण जेन्नाच्यान आमी पळोवपाक लागले बाबा पॉलिटिक्स कितें तेन्नाच्यान आमी खरें राजकारण पळयता. आनी तें राजकारण म्हटल्यार कसलें की मॅन्डेटा खातीर CM करपा खातीर हेजो मनीस तेका हाडप तेजो मनीस तेका हाडप नंबर गेम्स पॉलिटिक्स म्हणटा पळय. सो यू आर ट्रायिंग टू से पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स वीच इज एक्चुअली नाटक मेन नाटक म्हणटात तशें पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स. सो ते खंय तरी आमी आतांच्या युथांनी बंद करपाक जाय. आतांच्या युथांनी अशें कितें चिंतून फुडें सरपाक जाय की आमकां एक पार्टीची आयडियोलॉजी जी आयडियोलॉजी कनेक्ट जावन कितें तरी आमी करपाक शकता ते ओपोजिशन जावन नाल्यार रुलींग जावं कोणें खंयचो पॉयंट चूज करपाक शकता ज्या प्रत्येकाक जी आयडियोलॉजी लायक जाता तो चूज करपाक शकता. पण एकदां चूज केली जाल्यार तेजो एम आसपाक जाय की आपूण कितें तरी बरें करपाक येयला. हें तर घेवन आमचो प्रत्येक भुरगो भितर सरलो बरें करपाक येयला आनी कोण वायट करता पळय ताका क्वेश्चन करपाक येयला. तर दोनूच गजाली तर मनशान आमच्या जाल्यार भुरग्यांनी आतांच्या युथांनी तकलेन घातल्यो न्हू जाल्यार हें पॉलिटिक्स वचपाक फक्त आनीक चड वर्सां नाका. हें जें आमी म्हणटा पॉलिटिक्स नाटक म्हणटा पळय हें सोंपपाक गोंयचें चड दीस नाका चड वर्सांय नाका रोखडे ते कन्वर्ट हें जातलें. 1-2 इलेक्शनां उपरांत आमी पळोवंक शकता की आमच्या सारके यूथ एसेंब्लीन आसतले. तो दीस आसतलो आमच्या गोंया खातीर की बाबा खरेंच आतां गोंयचें कितें तरी बरें जावपाक कितें तरी बरे विचार एसेंब्लीन डिस्कस जातले. कातारां मागीर त्यो पोयट्री न्हिदता ते व्हिडियो येता आमकां असले एसेंब्लीन दिसचें ना. खरी झगडी पळोवपाक मेळटली विचारांचेर आमकां डिबेट पळोवपाक मेळटलो आयडियोलॉजीचेर डिबेट पळोवपाक मेळटलो पॉलिसीचेर डिबेट पळोवपाक मेळटलो. तो एक्चुअली तें काम तेंचें पॉलिसीचेर डिबेट करप हें एक्चुअली एसेंब्ली आमच्या MLAंचें काम पण ते करता ते कोणूच दिसना. सो हें पॉलिटिक्स घेवन फुडें वचपाक जाय अशें म्हाका युथां कडेन आसा ना की ते खंय तरी झगडी पेटोवपाचे डिवायड करपाचे तसले पॉलिटिक्स. आणि हो विशय तुम्ही खऱ्यांनीच बरो मांडला कारण सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिबेट टॉपिक टू टॉपिक डिबेट ह्यो आज पळोवपाकच मेळना म्हणल्यार जाता. म्हणजे हांवें जर समजा जर तर श्रीकृष्णा परबाच्या विरोधाक जर तर हांवें जर कितें उलयलें जाल्यार श्रीकृष्णा परब म्हाका हांव कितें उलयलां ताजें उतर दिना. पूण हांव कसो हांव मातसो मोठो हांव मातसो काळो हांव मातसो टोपी घालता हें उतर दिता. म्हाका दिसता हें राजकारणाक भितर वायट हें प्रत्येकाक कळपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणजे आज जेन्ना आमी आम आदमी पार्टी म्हणटात ऑफकोर्स बाकीचे पक्ष आसात आम आदमी पार्टी इंडिया एलायन्साचो जरी घटक जालो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया एलायन्स. सद्याक ऑफिशियली हाजेर वचून कोण क्लियरली उलयना कारण दिल्लीक जेन्ना पळय तें सगळें घट्टण जावन जेन्ना पळय सेपरेशन जालें तेन्ना कितें जालें तें प्रत्येकाक खबर आसा. सो एज अ चॅलेंज हाव आर यू टेकिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी? पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह हें आमकां मागीर कळटलें बट वाय AAP हें तुवें सांगलें. आतां हाव AAP तें हांव विचारता कारण चॅलेंजीसूय आसात. आतां त्यो ऑपॉर्च्युनिटीजांक भितर कश्यो कन्वर्ट करपाच्यो? एकदम सारकें तूं उलयलो. आतां जें म्हणटा पळय आमी अलायन्साचेर येयला कित्याक फाटले फावट आमी गोंयचें इलेक्शनूय पळयलें. हांव तुका मयाचें एग्जाम्पल दिता खरेंच सांगपा सारकी गजाल कसो इम्पॅक्ट बसता पळय आमकां तेजेर सांगता तुका. मया आमच्या सद्याचो MLA प्रेमेन शेड आसा पळय BJPचो तेका 7,000 एप्रोक्सिमेटली 7,000 मतां कितली तरी पडलेली एक्झॅक्ट फिगर म्हाका याद ना. आनी ओपोजिशन आमी जे सगळे रावल्ले पळय आमकां सगळ्यांक मेळून एप्रोक्सिमेटली 18,000 मतां पडलेली. सो 7,000 मतां घेणारो मनीस आयज MLA आसा आनी ओपोजिशनान आमी सगळ्यांनी स्प्लीट करून 18,000 मतां आमचे कडेन आसा. सो मेजॉरिटी पळोवपाक गेल्यार खंयचे सायडीन आसा तेच आमकां कळना सद्या. सो अशें फुडें जावचें न्हू म्हणून एक अलायन्स आसप हे प्रत्येक गोंयकाराच्या मनात जेका BJP नाका जेका हे सगळे वायट आमच्या होती भोवती चल्ला ते नाका तेका सगळ्याक जाय आसतलें की सद्या अलायन्साची गरज आसा. पण म्हाका दिसता की आमी सद्या खूब बेगीन ह्या गजालीचेर डिस्कशन करपाक स्टार्ट करता की अलायन्स जाय पॉलिटिकली जाय काय नाका. जाय हो म्हाजोय विचार आसा पण कशें जातलें कितें जातलें तेजेर आमी रितसर एक फुडें
डिस्कशन करया. पण म्हाजो व्यू आसा की अलायन्स आसपाक जाय. पण आतां आमी स्टँड घेतला, हांव आम आदमी पक्षाचो सांगता की हांव एक म्हाका पोजिशनूय दिल्लें आसा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन. म्हाजें काम आसतलें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमकां दिसता की थंय आमी पार्टी वाडोवपाक शकता थंय आमी वाडयतले. पण अलायन्साच्या फेवरान हांव आसा, पण ते डिस्कशन त्या टायमार करपाक जाता. योग्य वेळ येतलो तेन्ना योग्य निर्णय घेतले अशें आमी ताका म्हणटात. सो टायम वील टेल अस एवरीथींग. पूण असो टायम कित्याक आयलो ते खबर आसा सगळ्यांक. हांव ताजेर चड काय उलयना, ऑलरेडी तुमी उलयल्यात की आपूण आपल्याक कसो टर्मिनेट केलो तें. पूण असो टायम लोकांचेर कित्याक आयलो की लोकांक म्हणचें पडलें की RGP इज बी टीम ऑफ BJP. वोट स्प्लिटिंगा खातीर खबर आसा. आतां इंटरनली तूं कितें जर थोडें हायलायट करतलो जाल्यार इट वील बी वेल एंड गूड. पळय, जेन्ना स्टार्ट जालें की RGP बी टीम म्हणून हें स्टार्ट जालें, हें केन्ना स्टार्ट जालें? जेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट जालो तेन्नाच्यानूच स्टार्ट जालें प्रॉमिनंटली. ताच्या पयलीं थोडे लोक उलयताले, पण ताका काय सर पेर न्ही म्हणटा पळय तशें आसलें. पण इलेक्शनाचो जेन्ना रिजल्ट आउट जालो तेन्ना नॉर्मल लोक उलोवपाक लागले की अरे हेंच्यांनी स्प्लीट केलें, वोट स्प्लीट केलें आनी रिजल्ट पळयल्यार तशें दिसताय बी. सो हो मेन मुद्दो. सो ताका आमी सायडीक दवरून बाकीच्यो गजाली उलोवंक शकना. होच मेन मुद्दो ज्या खातीर RGPक बी टीम म्हणटा. पण इंटरनली जर म्हणपाक गेले जाल्यार आतां हांव म्हाजो विचार सांगता. हांव इंटरनल न्यूज कितें तुमकां सांगना आनी म्हाका तितून पडपाक जायना. हांव म्हाजे विचार सांगता तुमकां. जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना उपरांत इलेक्शन येयलें लोकसभेचें. आतां जर RGP म्हणटा की आमी बी टीम नो जाल्यार आमकां सगळ्यांक दिसतालें की बाबा अलायन्स जावपाक जाय. लोकसभेक तरी लोकसभेचे उलयता. हय, लोकसभेक अलायन्स जावपाक जाय. अलायन्स जायना जाल्यार आमचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट BJPचो ताका उडोवप खूब डिफिकल्ट. सावथाचो तो तेंचो काँग्रेस आमचो BJPचो कॅन्डिडेट तेंच्यांनी दवरलो, ताकाय उडोवप एज अ BJP पार्टी खूब डिफिकल्ट. अलायन्स तेन्ना गरज आसली. तरी आसतना मनोज परबान कंटेस्ट केलें. म्हणजे RGPन डिसायड केलें की ते सेपरेटली वतले दुसऱ्यांक हें करून. तो सेपरेटली गेले. परत त्याच हेजेर येयले. जर एकदां आमकां कळ्ळां की फुडें वतना खड्डो आसतना आमी पडला, दुसरे फावट आमी तें करचें ना. तरी तर ते करता जाल्यार लोकांच्या मनान तो क्वेश्चन प्रॉमिनंटली येता की बाबा परत कित्याक. इलेक्शन जालें, तेणी कितें करपाक जाय तें केलें. कितलीं मतां काडली ती काडपाची आसली ती काडली. जो इगो सॅटिस्फाय ताका करपाक जाय आसलो तेणी केलो. तेज्या उपरांत खंय गेलो? तेज्या उपरांत गोंयान कितलेशे इश्यू जाले. हांव आतां ते मेजूंक बसना, सांगना तुमकां की कितले इश्यू जाले. आमी खूब इश्यू पळयले, कितलेशे प्रोटेस्ट जाले. खंय आसली RGP? मनोज परब खंय आसलो? हो क्वेश्चन येता की ज्या टायमार लोकांक गरज आसली, लोक रडटाले की बाबा हे जाय आनी मनोज खंय, त्या टायमार परत इगो सॅटिस्फाय करपाक परत खंय तरी बसलो. मनोज म्हणटालो की आमी मातसो ब्रेक घेतिल्लो, आमी चिंत्ताले एक चिंतन शिबीर घेतिल्लें, कितें चुकलें तें पळोवपाक. म्हाज्या सारको मनीस तर म्हणटा की हांवें ब्रेक घेतलो जाल्यार तें ओके, कित्याक हांव इंडिव्हिज्युअल लेवलार आसा आनी टर्मिनेट केल्या उपरांत हांव इंडिपेंडंट आसा. जर एक पॉलिटिकल म्हणटा, आतां तो सदांच म्हणटा की आमी थर्ड लार्जस्ट पार्टी जाल्यार तुमी ग्रावंडार आसपाक जाय आसलें. चिंतन शिबीर करपाक तूं वचून हिमालयार बसपाक जायना आसलो. ते खंयचोय आसूं हिमालय तो, पण थंय बसपाक जायना आसलो. तूं तर ना, तूं तर बसला चिंतन करपाक जाल्यार कोण तरी तुजो रिप्रेझेंटेटीव आसपाक जाय आसलो. म्हणजे RGPचो थंय रिप्रेझेंटेटीव आसपाक जाय, कोणूच ना जाल्यार म्हणटलेच न्हू. बरें, नाव यू are coming from such a constituency which is in Bicholi तालुका, that is मयां. आणि जेन्ना आमी सत्तरी बिचोली म्हणटा थंयचें राजकारण गोंयचें राजकारणच, पूण थंय मातशें राजकारण वेगळें. कारण सत्तरीनूय गोंयाक मुख्यमंत्री दिल्लो आसा, बिचोलीनूय गोंयाक मुख्यमंत्री दिल्लो आसा. बिचोलीच्यान आतां हो पळय दुसरे फावटी कंटिन्युअसली तो निवडून येवन CM जालो, डॉक्टर प्रमोद सावंत. ताजी शेजारची कॉन्स्टिट्युएन्सी मयां. एक व्हडली चॅलेंज तुजे मुखारी आसा. I don't want you to see this as a AAP, but I want you to see this calculation as Sri Krishna Parab. सिंपल आसा. म्हाका हांव केन्नाच असो म्हजो जेन्ना ओपोनंट आसता हांव ओपोनंटाक पळयता, हांव तेजी पार्टी पळयना. कित्याक आमी जेन्ना पॉलिटिक्स सुरवात सुद्दां केल्ली पळय, जेन्ना आमी BJP म्हणून तर ओपोजिशनान गेल्ले न्हू, आमी खंय तरी हालपाक शकताले, आमी खंय तरी भिवपाक शकताले. जरी तो CM म्हणटा आसत की भिवपाची गरज ना, पण आमी तेन्ना भितले आसले. कित्याक आमचे कडेन रिसोर्सीस नासले, आमी सारके यंग ब्लड आसले. म्हळ्यार आमकां खबरूच ना RTI म्हणून कितें आसा तें आमी मागीर शिकले. म्हळ्यार हे करपाक जाय म्हणून शिकले, नाल्यार आमकां खरेंच पयलीं खबर नासलें. आतां आमी खूब RTI कितल्योश्यो हंड्रेड्सांनी आमी RTI ड्राफ्ट केलो, पण आमी तेन्ना नोकळो आसले. पण ते करतना आमी खंय तरी पार्टी पयली जाल्यार भितले आसले, कित्याक आमकां खबर आसा BJP इतली व्हडली पार्टी हे ते खूब आयकलां आमी. पण आमी पार्टेक, हांव जरी पर्सनली सांगता, हांव पार्टेक केन्ना पळयना. हांव म्हज्या ओपोनंटाक पळयता की म्हाज्या फुड्यान कोण आसा. म्हाका खबर आसा की हे फावट म्हाज्या फुड्यान कोण फाटले फावटूय खबर कोण आसा. आमी प्युअर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशनाचेर फाटले फावट गेले. फर्स्ट आमी पयलीं आयडियोलॉजीक कनेक्ट जाले. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल
पॉलिटिक्स करूंक ना आमी आयडियोलॉजी कनेक्ट जाला, आमी मनीस जोडपाक गेले आनी हांवें मयान मनीस जोडले. त्या मनशांक घेवन प्युअर कॅल्क्युलेटेड, आमचे कडेन इलेक्शनाक गेलो तेन्नाय रिसोर्सीस नासले, पण ते रिसोर्सीस नासतना सुद्दां मिनिमल रिसोर्सीस घेवन आमी कितें करपाक शकता तें केलें. तेन्ना हांवें पार्टी पळोवंक ना, तेन्ना हांवें CM येतलो म्हणून पळोवंक ना, नाल्यार 70लो व्हडलो हेल्थ मिनिस्टर आसा तोय थंय म्हाका कितें त्रास करतलो हें पळोवंक ना हांवें, काय पळोवंक ना हांवें. की आमी पळयलो की बाबा म्हाजे अगेन्स्ट आसा प्रेमेन शेट BJPंतल्यान आनी XYZ बाकीच्या पार्टींतल्यान. हांवें तांकां पळयलें आनी तांकां कशें हँडल करपाक जाय पळय तें आमी केलें आनी हे फावट सुद्दां एक्झॅक्टली हांव सेम करतलो. थंय मागीर CM यो नाजाल्यार CMन आनीक कोणाक धाडू, म्हाका कांयच फरक पडना. हांव खरेंच तेजो स्टेटमेंट घेता, म्हाका कांयच भिवपाची गरज ना. हांव म्हाजें काम करत रावतलो आनी तेजो ते कशें ते मागीर लोकांचेर ते की म्हाका कसो तो रिस्पॉन्स दिता. खुले मैदान में चॅलेंज अशें तुवें म्हणलां, भिवपाची गरज ना. 100%. देड वर्स उरलां कळटलें आमकां, तें आमकां तशें कांय येना. पूण तुवें तशें एक गजाल सांगली की आपूण आपल्या ओपोजिशनाक पळयता, कशें कितें चल्लां तें पळोवनूच आपूण फुडलें आपल्यालें स्टेप घेता. एक तरणाटो आनीक एक सळसळटें रगत म्हणून तुका अशें दिसना की जाता तितलें मॅक्झिमम यूथ आज पॉलिटिक्साक येवपाक जाय, आनी पॉलिटिक्साक येता आसतना तांणी ओपोजिशनाक कित्याक येवचें हें तूं कित्याक लागून सांगतलो? कारण आजचे चडांत चड यूथ जे आसात, जशें हांवें पयलींच तुकाय विचारिल्लें, वाय डोंट यू हॅव जॉयन BJP, तशेंच हे जे यूथ आसात दे जॉयन BJP चड आसा ते. वाय डू यू थिंक की दे शूड ऑल्सो कम इन ओपोजिशन? ऑब्वियसली मातशें सद्याक तूं म्हणटलो की गोंयाक अशें चल्लां, करप्शन हे विशय जालेच, पूण कितें आसता प्रत्येक जाण येता आसतना थोडो तरी विचार 1-2% आपलो करचोच पडटा. सदांच आमी युथांचो तर प्रॉब्लम पळयलो न्हू, मोठो सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम आमकां जो आसा युथांचो तो एम्प्लॉयमेंट. आनी गोवन मेंटलिटी अशी जाल्ली आसा, आमच्या पियर प्रेशर आसूं नाजाल्यार सामाजीक प्रेशर आसूं, कितें प्रेशर आसूं, आमचेर असो जाला की गव्हर्मेंट जॉब जाय, गव्हर्मेंट जॉब जाय लग्न जावचें ना, घर तुका आपल्याक जाय तशें घर मेळचें ना. सो हो एक आमचो पियर प्रेशर. हाजेर तुका एक कामा खातीर हांव डिस्टर्ब करतलो. गोंयकार पळयतात, आय स्टार्टेड माय ओन बिझनेस जस्ट एट द एज ऑफ 23, आनी जस्ट आतां कोवीड हेच्या 1-2 वर्सां पयलीं वेन आय स्टार्टेड माय बिझनेस, म्हज्या एकट्या फ्रेंडाची आवय जी थंय सायडीन आशिल्ली ती येवन म्हाका विचारता, तुजेर ही परिस्थिती कित्याक आयली बिझनेस घालपाची? आनी हांवें बिझनेस घाला, इट इज नॉट अशें न्ही. आज सगळ्या बिझनेसाक व्हॅल्यू आसा. आज रेस्टॉरंटा परस जो गाडो घालता तो चड जोडटा अशें न्ही. पूण हांवें बेश्टें कितें दुकान किंवा हांवें ऑफीस घाल्लें, सर्विसीस, तातूंत भितर बाकीचे खंयचे सर्विसीस त्यो हांव हांगा सांगना. तातूंत भितर बरे पोटेन्शियल क्लायंट्स आसात. पूण ती येवन म्हाका विचारता, तुजेर कित्याक परिस्थिती आयली, हें ऑफीस घेवन थंय तुवें बिझनेस घालपाची, तुका गव्हर्मेंट जॉब मेळना. सो म्हाका एक फावटी थंय तें आयकतकीर म्हाका हास्यें म्हूण कळना, रडचें म्हूण कळना. हांवें हरशीं हें उतर दिवपाचें, पूण हांव हो प्रश्न विचारता आसतना हें उतर हांवूच दितां. कारण आज आमची जी मेंटलिटी आसा इतली सामकी खालच्या पातळीचेर गेल्ली आसा. म्हणजे जर गव्हर्मेंट जॉब मेळना जाल्यार त्या मनशान वचपाचें आनी मिरामार दर्या भितर उडी मारून मरपाचें, अशी परिस्थिती आयल्या. आय ऑल्सो वॉन्ट यू टू इलॅबोरेट ऑन दीस टू. ना हो तू सांगता पळय परफेक्ट, हें आमी फेस केलां. हांवें सुद्दां म्हाजें जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन M.Tech जालें तेच्या उपरांत हांवें सुद्दां हांव खंयच्याच म्हाका एक सुद्दां गव्हर्मेंट आमदार तेन्नाचे XYZ कोणूय आसूं ते हांव केन्नाच कोणा कडेन वचूं ना की म्हाका जॉब दी. हांवें अप्लाय सुद्दां, हांवें एम्प्लॉयमेंट कार्ड हालींच केलां, तें बी कित्याक म्हाका आनीक खंय तरी कित्याक तरी जाय आसलें म्हणून हालीं केलां. म्हाका दिसता ह्याच म्हयन्याभराक केलां, नाल्यार म्हाजे कडेन एम्प्लॉयमेंट कार्डूय नासलें. कित्याक हांवें गव्हर्मेंट जॉबाचें पळोवन हांवें डायरेक्ट म्हजो IT बिझनस स्टार्ट केला आनी हांव त्या हितून फुडें सरलो. एक्झॅक्टली तुका जें जालां पळय तें हांवें भोगलां. म्हाज्या सयऱ्या भितरूच म्हाका लोक विचारता, बिझनस कित्याक जॉब, पुलीस जावं शकता, तुजी हायट आसा, तूं काय बरो पुलीस जावं शकता. पण म्हाका खंय दिसता अरे हांवें M.Tech केलां, हांवें खंय तरी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां, हांव पुलीस खरोच जावं किंवा हांव आनीक कितें करपाक शकता. पुलीस जावपाक बाकीचे भुरगे आसतना म्हाजे फिटनेस म्हाज्याकून बरे फिटस्ट भुरगे आसतले ते हांवें चिंतून ना. पण हांवें अशें करियर चूज केलें की हांव सेल्फ सफिशियंट जातलो. हांव खरेंच मागता आमच्या भुरग्यां कडेन, तो तूं जो सांगलो पळय रेस्टॉरंटा पेक्षा गाड्याचेर कितलेशेच पटींनी चड बिझनस जाता आयच्या दिसा. हांव आमच्या भुरग्यांक सदांच सांगता की बिझनस चूज करा. बिझनस कित्याक ती लाचारी जाय, कित्याक तो गव्हर्मेंट जॉब जाय. हां, पण गव्हर्मेंट जॉब जाय केन्ना? म्हाजो तो एक ड्रीम आसा म्हजो की सगळ्यांक जॉब मेळचो, गव्हर्मेंट जॉब मेळचो तुज्या मेरिटाचेर. करेक्ट, मेरिटाचेर मेळचो. आनी मेरिटाचेर तर तूं मेळटा. आतां फॉर एक्झाम्पल आमी UPSC दिता, नाजाल्यार आमी SSB दिता, GPSC दिता, आमी ह्यो एग्जामी दिता. बरोबर. आनी हांवूय तेच म्हणटा, जशें हांवें उदळ आतां सांगलें, म्हजें तेच म्हणणें आसा की जाका जॉब करपाक जाय ताका खरेंच गव्हर्मेंट जॉब करनी, पूण जो करना ताका हिणसावप हें बरोबर न्ही. कारण तातूंतल्यान कितें जाता की मुखार मागीर अशी परिस्थिती जातली, आमी जी आमची स्कील आसा ती डेव्हलपूच करपाक शकचे नात.
Actually ते आमचे जे जाता. स्कील डेव्हलपमेंट आसा हो सामको झिरो जातलो आनी एडवांटेज जे कोण भायर आसात जे भायले लोक येतात तांकां वतलो बट एनीवे वी वील नॉट कंटिन्यू ऑन दीस इज अ डिफरंट इशू आज जेन्ना आमी गोंयाक पळयतात सद्याक गोंयाक तुमकां कितें दिसता कितें बदलाव पयलीं जावपाक जाय म्हणजे हेच गव्हर्मेंटान त्यो चेंजीस करपाक जाय जाल्यार गोंय मातशें तुमी म्हणटात की सद्याक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट जातलो तयार सिंपल गजाल सांगता हांव मी फाटल्या दिसांनी एक मुसळधार असो पावस पयलो आमच्या गोंयान आनी तो पावस जेन्ना आमी पयलो पळय त्या पावसान प्री मनसून वर्क हो एक वर्ड सामको सगळ्या मिडियांनी उखलून धरलो सगळे लोक प्री मनसून वर्क उलयता हे फावट पावस मातसो बेगीन येयलो सायक्लोना खातीर मातसो बेगीन येयलो पण 15 मेक आमी आमच्या भुरगेपणान आमी पयलो आसतलें की 15 मे म्हटल्यार पावस पडटालो 15 मेक आनीक खणपाचें ना म्हणून तेंचें नोटिफिकेशनूय आवट जाता सो प्री मनसून वर्क जें आसा पळय तें केन्ना सोंपपाक जाय 15 मेक सुरू जावपाक जाय काय 15 मेक सोंपपाक जाय हो क्वेश्चन आसा एक बारीकसो आतांच तर मिनिमम चेंजीस तर म्हणटा न्हू खरेंच जावपाक जाय म्हणटा पळय आमी सद्या ट्रॅव्हल करता आमी पयला आसतले सगळ्या वाटेन एके सायडीन डिगींग करून दवरलें आसलें अंडरग्रावंड केबलिंग जावं नाल्यार आनीक कितें जावं म्हणून दवरलें आसतलें आमचो भुरगो जो सकाळी जॉबा खातीर भायर सरता तो तुज्या फोंड्या सायडींतलो जावं आमच्या बिचोले सायडींतलो जावं काणकोण सायडीन खंयसून जो ट्रॅव्हल करून एका जाग्यार येता सेंटर सिटीन आमच्या सिटीन येता तो परत घरा सारको बायक घेवन येता तो परत घरा पावतलो काय ना पळय हेजेर क्वेश्चन मार्क तेज्या घरांतल्यांचेर आसता कित्याक रस्त्यांचेर स्ट्रीट लायट ना आयज खड्डो नसलो फाल्यां खड्डो आसता ते उदक भरलें आसता भितर खड्डो आमी फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ पळयलो फास्ट एक तो हायवेर वयता आमच्या कदंबा प्लेटू त्या हायवेचेर वता थंय खड्डो पडला आनी तो थंय बाबडो पडटा कोणाची चूक सो मिनिमम सादे रस्ते तरी सारके दिया पयलीं मागीर तुमचे व्हडले डेव्हलपमेंट आनी सीएम फाटल्या दिसांनी मेट्रोच्यो उलयता मेट्रोच्यो गजाली मागीर करया पयलीं सारके रस्ते म्हाका घरा वचपाक सारके दी सो हांव सकाळीं उठून हांव घरांतल्यान भायर सरता सगळें म्हाजें कितें तें काम करता फ्रस्ट्रेटेड मायंड घेवन हांव घरा वचपाक भायर सरता तरी म्हाज्या घरा पावता म्हणसर तें इतलें फ्रस्ट्रेट जाता की घरा वचून मनीस बरें उलोवच शकना हांव अर्दे वर म्हाका बसचो पडटा पयलीं बाबा मा कितें विचारता म्हजी बायल कितें विचारता पळय अर्दे वर म्हाका बसचो पडटा पयलीं की बाबा हांव थंड जाता मातसो कित्याक इतले सगळे थंय पावता म्हणजे इतले त्रास जाल्ले आसता आमकां सो हे बेजीक गजाल म्हणटा पळय ते बेजीक फेसिलिटीज पयलीं सारक्यो दिवया मागीर फुडल्यो गजाली करया आमी त्यो स्किमी जावं शकता सादी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी 24 वॉटर सप्लाय हर घर जल म्हणटा ते पण हांव अजून तुका गोंयांत दाखोवं शकता हर घर नळ आसा पूण जल ना हर घर नळ तेच जाला हांव दाखोवं शकता तुमकां असली घरां दाखोवं शकता गोंयांत की विलेजीस दाखोवं शकता थंय उदक ना हेच पयलीं दिया उदक ना उदक आसा तें जालेंच जशें हांवें तो कमेंट मारलो तो जालोच रस्ते जे पळय सद्याक पळय एक सायडीन खणून दवरिल्ले आसात अशें दिसता की लोकांक फायदो कमी कोळो उंदराक फायदो चड मेळटा ते सकाळ फुडें त्या उदकांक भितर स्विमींग बी करपाक वता काय म्हणून कारण म्हाका अक्षरशः एक दीस कोळो उंदराची लायनच दिश्टी पडली पणजेच जी भायर सरताली म्हाका हाजेर चड काय उलोवपाचें ना हांवूय सरकाराक तेच सांगपाक सोदता की ज्यो कितें पळय गजाली आमच्या हातांत आसात तुमी जर बरें काम करतात जाल्यार तुमी त्यो पयलीं ज्यो कितें फॅसिलिटीज अवेलेबल आसात यू हॅव टू फिक्स इट फर्स्ट एज अ यूथ यू हॅव चेंज्ड युअर पार्टी पयलीं लक्षाक कितें आयलें तुमच्या जेन्ना यू हॅड टू शिफ्ट युअर सेल्फ आनी दुसरें म्हणजे मागीर फोन स्टार्ट जातात मागीर सोयरी फोन करतात शेजारी फोन करतात कार्यकर्ते फोन करतात आनी कोण कोण वळखनाशिल्लो पसून मातये गोबर सगळे फोन करतात सो वॉट एक्झॅक्टली वॉज युअर सिच्युएशन हें डिसिजन घेवप ऑफ चेंज मॅनेजमेंट म्हणजे शिफ्ट करपाचें आनी दुसरें म्हणजे मागीर ते फोनार फोन सगळें हें तें हाव यू फेस दीस सिच्युएशन इमिजिएटली आफ्टर गोईंग इन टू AP सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार इलेक्शना सॉरी आम आदमी पार्टीच्यान जॉईन जावपाचें डिसिजन घेवपाक म्हाजें अशें फास्ट जावना सो एक 3-4 म्हयने तुजें फास्ट चलना पूण जेन्ना 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 लोकांक जेन्ना पळय कळ्ळें इट वॉज फास्ट सामकें सो जेन्ना डिसिजन घेवपाचो हांव ऑलमोस्ट चडशा भुरग्यां कडेन म्हाजे जे डेली कॉन्टॅक्टान आसता पळय तेंचे कडेन हांव उलयल्लो सो तेज्या उपरांत जेन्ना ती न्यूज आउट जाली तेज्या उपरांत जे फोन येवपाक लागले आनी आपआपलो विचार मेसेजी येवपाक लागल्यो सो ऑलमोस्ट म्हाका बऱ्यो आसल्यो म्हाका अशें चड हें जावना की बाबा तूं कित्याक केलें अशें म्हाका चड क्वेश्चन येवना कित्याक चडशे भुरग्यांचो फाटलीं 2-3 वर्सां हांव पळयतालो की लोकांक म्हाका पॉलिटिकली एक्टीव कित्याक जायना हे क्वेश्चन म्हाका येताले सो आतां जालो सो म्हाका अशें दिसलें की आमकां तुका पॉलिटिकली एक्टीव पळोवपाक जालो बरी गजाल सो अशेंच म्हाका चडशा लोकांनी विचारलें थोड्यांनी विचारलें बी ना म्हणपाक शकत ना की बाबा आम आदमी पार्टीत कित्याक चूज केलें तूं काँग्रेस कित्याक ना बीजेपीचे कोणी विचारूच ना काँग्रेस कित्याक ना मागीर तांकां सांगचें पडटा की काँग्रेस कित्याक ना ती मागीर कित्याक ना मातशें आमकांय सांग न्ही कित्याक ना काँग्रेस कित्याक ना त्या कारण काँग्रेस बींग द ओल्डेस्ट पार्टी सामकी पयलींची AP इज न्यू पार्टी ऑलमोस्ट फॉर्म्ड इन द इयर 2012-2013
आय वूड से. येस. काँग्रेस पयलींच्यान आसा, सो वाय नॉट काँग्रेस अँड वाय AAP? काँग्रेसाची खरेंच म्हाका सांगपाक जाल्यार आमची मेंटलिटी मॅच जायना अशें म्हाका दिसता. बट तुम्ही म्हणटात की इट इज पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स AAP. एक्झॅक्टली. माझी काँग्रेसा कडेन मेंटलिटी मॅच जायना सो दॅट की हांव तेंच्या पार्टीन वचून काम करूं शकता. कित्याक म्हाका काम करपाक म्हाजो एक वेगळो, हांव एज अ पॉलिटिशियन काम करना, हांव एज अ नॉर्मल मनीस जो उलोवं शकता, जो आपले विचार मांडूं शकता, हांव त्या हितून काम करता. सो ते हे करतना म्हाका अशें नाका की तूं हें करूं शकना, तें करूं शकना, दीस इज द कितें म्हणटा तो हो तुका फॉलो करचो पडटलो प्रोसेस, हें म्हाजे कडेन जायना. हांव रो आनी हांव म्हाका रो चेंज करपाचो ना, म्हाका रोच रावपा जाय, असोच रावपा जाय. सो म्हाका अशा हेज्या पार्टीन वचपाचो ना की बाबा थंय वचून म्हाजी अशी हें जातली, घुटमळ जातली. म्हाका असो फ्री स्पेस जाय, ज्या फ्री आतां फॉर एग्जाम्पल आयज आमी ही इंटरव्यू दिता नाल्यार आयज सकाळी हांवें इंटरव्यू हांवें आमच्या पार्टी अध्यक्षाक फोन करून विचारूं ना की बाबा हांव ती दिवं काय नाका. हें तर आनीक खंय आसलो, सारकी रुतलेली पार्टी जर आसा न्हू जाल्यार खंय तरी म्हाका ते परमिशनां घेवची पडटा आसली. म्हाका तसलें नाका, म्हाका जे म्हाजे विचार मांडपाक जाय, म्हाका तो प्लॅटफॉर्म जाय, म्हाका तर बरो दिसता म्हाका तो घेवपाक मेळपाक जाय. म्हाका विचार मांडपाक जाय, खंयचो हो मुद्दो तर म्हाका सारको दिसता जाल्यार तो म्हाका तो घेवपाक जाय. सो आय वॉन्ट टू बी रॉ, आनी त्या खातीर हांवें एक नवी पार्टी आनी खंयची पार्टी ग्रो जाता पळय तेन्ना जॉयन जाल्लें बरें. सो दॅट तो ग्रोथानूय आपलो वाडटलो आसता. आनी म्हाजी फॉर एग्जाम्पल पळयला तुमी, हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर आसलो तेन्ना आमी मेळोन ग्रो केली. तशीच म्हाका ही पार्टी खंय तरी मेळोन ग्रो करपाची आसा. म्हाका अशें नाका की सगळे सेट आसा आनी वचून हांव ते बसतलो, हांव तसलो. बट यू आर कॉन्फिडंट दॅट देर वील बी नो फूल स्टॉप इन AAP? कारण कितें आसता, जेन्ना आमी एक पार्टीक जॉयन जाता, मॅक्झिमम 99.9% प्रत्येकाचे हेच एक्सपेक्टेशन आसता, वी वीश टू गेट अ पार्टी टिकेट फ्रॉम सो अँड सो कॉन्स्टिट्युएन्सी, किंवा जी आपली जन्मभूमी आसा किंवा कर्मभूमी आसा थंयच्यान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आपल्याक टिकेट मेळची. पूण फाल्यां समजा तुका एक टिकेट मेळना जाल्यार कितें? वील यू वर्क फॉर AAP ऑर वील यू लूक आउट फॉर सम अदर ऑप्शन? म्हाका हांवें ह्या टिकेटीचेर हांवें डिस्कशनूच करूना. आनी हांवें एक सुद्दां आमच्या इंटरनल हांगासले आमच्या गोवन स्टेट ऑफिस बेरर्स आसा तेंचे कडेन बी आनी नॅशनल ऑफिस बेरर्सूय आसा, हांवें कोणाच कडेन म्हाजो खंयच्याच डिस्कशनान आयडियोलॉजी बेस्ड डिस्कशन जालें खंय जायना अशें म्हणलें की टिकेट म्हाका जाय. कित्याक आमच्या मया मतदारसंघान फाटले फावट आमचो राजेश कलंगुटो सर आसा, ताणें कंटेस्ट केला, म्हाज्या अगेन्स्ट कंटेस्ट केला, तांणी बरी मतांय काडलेली. खंयच म्हाका अशें ना की ताका टिकेट दिवप ना, म्हाका कितें जाय की म्हाका काम करपाक जाय. हांव हांगा काम करपाक येयला, आतां म्हाका तेंच्यांनी पोजिशनूय दिलां, हांव त्या पोजिशन घेवन त्या पोजिशनाक जे वर्थ इट आसा तें काम करपाक येयला. काम केलें जाल्यार तेजो हे तुका वालोर तुका मेळटलोच मेळटलो. हांव ह्या विचारधारेचो आसा. जर मेळूं ना जाल्यार त्या टायमार डिस्कस करूं येता की बाबा कित्याक मेळूना. तर म्हाका तें पटलें की ओके हो चड विनर आसा, विनींग हितून आसा, जाल्यार हांव अवश्य स्टेप बॅक जातलो आनी हांव त्या मनशाक सपोर्ट करतलो. हांव म्हाजो आयज सांगता. एज अ यंग फेस ऑफ गोवन पॉलिटिक्स म्हाका दिसता तुमी जें कितें पळय उलयलें आनी तुमी जें कितें म्हणलां, इट हॅज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से, बिकॉज वी हॅव सीन हार्डली फ्यू पॉलिटिशियन्स, तो मागीर तरणाटो आसूं किंवा व्हडलो आसूं, जे म्हणटात की आपल्याक जर टिकेट मेळना आपूण पार्टीक काम करतलो आनी त्या पर्टिक्युलर कॅन्डिडेटाक काम करतलो. हें तुमी म्हणलां. कारण खूब जाण अशे आसता जे म्हणटात की ना आपल्याक टिकेट मेळना जाल्यार आपूण चेंज करतलो, कारण आपूण कित्याक लागून आपल्याक थंय कितें तरी लोकांचें बरें करपाक जाय. बट यू हॅव गिवन अ व्हेरी गुड मॅसेज अँड आय थिंक ऑब्वियसली गोवन्स आर वॉचिंग दीस इंटरव्यू, दे वील एप्रिसिएट इट. बट एट द सेम टायम जे रिव्होल्युशनरी गोवन्साक भितर भुरगे आसात सद्याक, जे काम करतात, तुमचें कितें वायटपण आयलें तें सोडून हांवें उदर तुमकां विचारिल्लें की गोंयची तरणाट्यांक मॅसेज कितें. आतां हांव स्पेशली तुमकां विचारता की त्या रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक कितें मॅसेज, कारण खुबशे 20 वर्सांचे 22 वर्सांचे भुरगे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी बरोबर एसोसिएटेड आसा, जे हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी तुमी पळयलां, तुमकां खबर आसा. सो वॉट इज युअर स्पेशल मॅसेज टू दीस RGP पीपल? हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आमी खंय तरी BJP हरोवपाक ह्या हितून येयल्ले, सो दॅट एक रुलींग पार्टी जे नाका जाल्ल्यो गजाली करता तांकां हरोवपा खातीर आमी येयल्ले. आमी एक्टिविस्टूच म्हणजे सोशली एक्टिवूच रावून जे करताले आमी NGO ते करूं शकताले, पण आमी पॉलिटिकल पार्टी कित्याक जाले? सरकारान येवपा खातीर. जी कामां सरकारान येवन करपाक शकता ती करपाक येयला. हांव खरेंच त्या भुरग्यांक विचारपाक सोदतां, पयलींचें सोडून दिया, आयच्या दिसा तुमकां खरेंच दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमकां मॅन्डेट दितली सोडून दिया. जे लिडर्स तेंचे पॉलिटिकल पार्टी RGPचे पॉलिटिकल लिडर्स आसा, तुमकां खरेंच दिसता? हांव डायरेक्टली क्वेश्चन करता हे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे जे आसा तेंचे म्हाजे खरेंच मनाक लागीं आसा, म्हाज्या काळजाक लागींचे भुरगे ते सगळ्यांक, तांकां हांव विचारपाक सोदता की खरेंच तुमकां दिसता की तुमी ते तुमकां मॅन्डेट दितले आनी तेंची इच्छा तरी आसा ती मॅन्डेट दिवपाची? हो खरोच क्वेश्चन तुमकां करता. जर ज्या दिसा तुमकां ते क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटले पळय, हांव जाणा ते आन्सर तुमकां ना ते मेळटले, पण ते हांव तुमकां सांगना,
तुमी चिता ते तुमी आन्सर घेया त्यांच्या दिसा तुमकां ना मेळटलें पळय तेन्ना श्री कृष्णा परब तुमच्या खातीर अवश्य आसतलो 100% आसतलो आनी त्या दिसा मेळोन तुमी म्हाका जाय ईच एंड एवरी भुरगो म्हाका जाय आनी हांव मेक श्योर करतलो की तुमी आमच्या वांगडा उबे रावतले 100% रावतले आनी केन्ना फोर्स करून न्हू तुमकां जेन्ना मनाक कळटलें तेन्ना मॅन्डेट गरजेची आनी अगेन्स्ट रुलींग मॅन्डेट व्हेरी मच इम्पॉर्टंट मॅन्डेटीचे बरोबर आसा आज ह्या इंटरव्यूवाचेर भरपूर कमेंट्सय आसतले कारण आरजीचे जे कोण पळय लोक आसात ते कमेंट्स रोखडेच करतात आनी म्हज्या अगेन्स्ट येतले तुज्या अगेन्स्ट येतले म्हाका म्हूण तूं कांय खबर ना बिकॉज आय एम न्यूट्रल पर्सन तांकां दिसता थोड्या लोकांक की हांव BJP सपोर्टर ऑर हांव काँग्रेस सपोर्टर म्हणजे तशें कांय ना आय एम जस्ट वर्किंग एज अ एंकर एज अ जर्नलिस्ट आय एम आर्टिस्ट आय एम एंटरप्रेन्युअर दॅट्स इट आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन यू आर अ पॉलिटिशियन यू हॅव टू फेस टुडे सर्टन थिंग्स आनी म्हाका दिसता एक राजकारणी जो आसा एक पॉलिटिकल लिडर जो आसा ताका प्रत्येक सिच्युएशनाक तयार रावचें पडटा आनी क्रिटिसिजम जे आसा तेंय घेवचेंच पडटा कारण विदावट क्रिटिसिजम यू कॅनॉट स्टे अलायव इन पॉलिटिक्स वता आसतना एक शेवटचो प्रश्न तुमी युथांक मेसेज दिली तुमी RGPच्या युथांक स्पेशली मेसेज दिली एज अ यंग फेस सगळ्या गोंयच्या लोकांक कितें मेसेज आसा RGP सोडून गेल्यार ताजेर नाका तुमी जें कितें पळय उलयलें म्हाका ताजेर समप करून युवर ओवरऑल सिच्युएशन आय वॉन्ट हियर so that you can directly convince our Goans why they should vote for you and why they should not vote for BJP जशें तुमी म्हणलां हांव एक क्लियर सांगपाक सोदतां BJP आतां कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयांत आसा कितलींशीं वर्सां जालीं तेंचे कडेन बरी मॅन्डेट आसा बरे नंबर्स आसा आपल्या हितून तरी आसतना तांकां दुसऱ्या पार्टींतल्या नंबर्सांची गरज पडटा हीच खंय तरी एक अशी लज्जेची गजाल आमच्या गोवन्स वोटर्सांक खातीर हांव पॉलिटिशियन्सांक म्हणना हांव खंयच्याच पार्टेक कित्याक लागून दिसता तुमकां हांवें जरी लास्ट क्वेश्चन म्हणिल्लो तरी सुद्दां तुमकां कित्याक लागून दिसता की मेजॉरिटी आसतना सुद्दां BJP नंबर वाडोवपाचो करता 22 सिटां आसतना किंवा 21 सिटां आसतना ऑर 20+2 आसतना दे स्टील वॉन्ट 7 or 8 more people to come in to make it 30+. हांव हेजेर तुका हांव चड आन्सरूच करना हांव म्हणटा ग्रीड इज द बिगस्ट एनिमी म्हणटा पळय दीस इज ग्रीड फॉर कितें पळय हांव तो डॅश सोडटा तें लोकांनी करचें लोकांनी चिंतचें आमकां प्रत्येक वचत थंय आतां तो फाटलो दोंगर पळय तें कितें जाला तें फाटल्या दिसांनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें आसलें आनी आतां कितें जालां तें तूं पळयलां सो ही ग्रीड आमकां गोंयांक खंय पावयतली पळय ती आमकां खबर ना सो ही ग्रीड तर सोंपोवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा रावन एक बाबा खंयची बरें काम करता हांव म्हणना आमकां करा हांव म्हणना आम आदमी पार्टीक करा नाल्यार आनीक कोणाक करा हांव म्हणना पण ह्या फुडल्या एक 17-18 म्हयने 19 म्हयने कितें उरले आसतले त्या 18-19 म्हयन्यान तुमी खरेंच चिंता गोंयकारांनी की बाबा आमकां कितें करपाक जाय आमकां फक्त गव्हर्मेंट जॉबाचें एश्युरन्सूच जाय ते काय तुमकां खरो गव्हर्मेंट जॉबूय जाय काय तुमकां खरे भुरग्यांक आपल्या फुडें सेल्फ सस्टेनूच करपाक जाय जी लाचारी आमच्या एक जनरेशन पयलीं लोकां भुरग्यांक जाणट्यांक आमच्या करची पडली तीच आमी करया हें आतांच्या युथांक चिंतपाक जाय हें चिंतपाक जाय आमी हें लक्षांत घेवपाक जाय की तो गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक म्हाज्या बापायक म्हाज्या काकाक म्हाज्या मामाक म्हाज्या मावशाक कितले त्रास काडचे पडटा आनी कितले लोकांच्या पांया कडेन वयचें पडटा पळय हें तुमी चिंतपाक जाय हें चिंतपाक जाय की तुमी जेन्ना गाडयो घेवन मोटरसायकली घेवन बायक घेवन जेन्ना तुमी कामाक येता तुमी खंयच्या ते बाकीच्या ट्रॅवल करता डेली कम्यूट करता तेन्ना रस्त्यार खड्डे कितले पडले आनी सायडीचो मनीस तुमचो गटरान कसो पडटा आनी तो कसो मरता पळय तें तुमी चिंतपाक जाय ह्यो स्किमीचो आतां स्किमी मेळटा जाणट्यांक आमच्या 2000 बायलांक आमच्या आनीक कितले तरी भशेन स्किमी मेळटा ह्यो स्किमी घेवपाक सुद्दां तुमकां जेन्ना फॉर्म भरता ते कशें आमदारा कडेन घेवन वचून तेजी सायन घेवची पडटा पळय कितले कमीपण घेवचें पडटा हे भुरग्यांनी चिंतपाची गरज आसा चिंतपा सारक्यो खूब गजाली आसा पण हांव म्हाका ते एकाच इंटरव्यून सगळें सोंपोवपाचें ना कित्याक आयजूच येयला हांव फुडले 17 ते 18 म्हाका तो मेथचे बटर म्हण एटलीस्ट 18 म्हयने तरी आनीक आसतले हे 18 म्हयने तुमकां BJPचे सगळ्यो गजाली हांव तुमच्या फुड्यान दवरतलो लास्ट मिनीट हांव जेन्ना प्रचाराक म्हाज्या खातीर देंवचो ना तो पर्यंत हांव सांगचो ना की कोणाक वोट करा ते मागीर हांव सांगतलो मागीर म्हाका सेल्फीश जावचो पडटलो की म्हाका वोट करा पण तो पर्यंत हांव तुमच्या कडेन दवरतलो की बाबा चिता कोणाक वोट करतना चिता कित्याक हांव तरी सांगता हांव एक यंग भुरगो हांव चड एजूय ना म्हाजी ह्या पॉलिटिक्सान येवपा खातीरची एज नासली म्हाजी पण आमकां येवचें पडलें कित्याक आमी जे त्रास भोगल्या पळय आमच्या फुडल्या पिढयेक फुडल्या जनरेशनाक भोगचें पडपाक जायना म्हणून जग मारीत आमकां ह्या पॉलिटिक्सान येवचें पडलें आमी पॉलिटिशियन न्हू मना काळजांतल्यान आमकां पॉलिटिशियन जावपाचें नासलें आयज म्हाका तर ऑप्शन दिता की आमची मया मतदारसंघ हांव इतलेंच उलयतलोय मया मतदारसंघाचेच तर कोण आमकां बरो भुरगो मेळटा आनी तो आपूण सांबाळटा म्हणटा आयज हांव पॉलिटिक्सानसून भायर सरपाक रेडी आसा कित्याक म्हाका बरें जाल्लें जाय बरें केल्लें जाय आमच्या सारके आमी जशे विचार दवरूंक शकता तशे विचार दवरलेले जाय आनी तेच तुमी सोदा असलेच मनीस सोदा ते खंयचेय पार्टीन आसूं ते मागीर तुमी पळया हांव तुमकां सांगना आयज सांगना कोणाक करा ते पण तुमकां जर दिसता की हो मनीस तुमकां बरें करूं शकता गोंयचें बरें करूं शकता तुमचें बरें करूं शकता जाल्यार वोट करा नाजाल्यार चिता
खूब कमी अशे ह्या वयाचे भुरगे दिसतात जे अशें करून सामके सणसणीत आनी झळझळीत उलयतात. म्हाका दिसता खंय तरी ती एक आमी वेव म्हणटा ती अशीच तयार जावपाक जाय. विरोधाक काय कोणाच्या सपोर्टाक तें हांव सांगना. म्हजें काम फक्त इंटरव्यू घेवपाचें, इंटरव्यू दिवपाचें काम तुमचें. तुमी लोकां कडेन उलयल्यात आनीक तुमी जें कितें सांगलां तें एक्सेप्ट करपाचें काय एक कानान आयकून दुसरे कानान सोडून दिवपाचें हें काम ह्या लोकांचें. आनी ते लोक कितें करतले हें आमकां हळू हळू कळटलें. पूण तुमी आज आमचे बरोबर आयले, 2 उतरां उलयले आनीक as a young face you have given out lots of messages to our young Goans, young people of Goa in a very positive way. So thank you so much for joining us. आणि म्हणूनच तर आमी म्हणटात, हाज्याच खातीर तर आमी म्हणटात की राजकारण अशेंच तापिल्लें आसा. कारण राजकारण खंयच्या दिशेन वता तें आमकां पयलीं सांगपाक कोता येना. पूण जेन्ना राजकारण इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना खंयच्या दिशेन गेलां हें मात आमकां अवश्य कळटा आनी तें कळटलें बी. 1.5 वर्स उरलां खरें, पूण राजकारण वर्सान वर्स चालूच उरता, सदांच चालूच उरता. गव्हर्मेंट आपलें काम करता, ऑपोजिशन आपलें काम करता. लोक कितें करतात हें प्रत्येकान चिंतूनच करपाक जाय. ताज्या खातीरच तर म्हणटा की गोंयचें राजकारण पळयत रावात, ओन्ली ऑन RTX गोवा. देव बरें करूं.